वीज दरान वाड जाल्ली आसा. हाच्या आड आवाज काडिल्ल्यान थोड्या प्रमाणात सरकारान हो दर देंवयला. मात हाचो सामान्य मनशाक कांयच फायदो जावपाचो ना. परत एक फावट मायाच्या म्हयन्यान बिलांचो दर वाडून घोळ जावपाचो आसा म्हण शिटकावणी आमदार दिगंबर कामतान दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मोती सारख्या जाग्यार सुद्धा ज्या जाग्यार गरीब लोक रावता म्हणजे तांचे सुद्धा पॉवर कन्झम्पशन इज मोर दॅन 250 years. गव्हर्मेंटाचे साथ जुत्ता आसा तुमचे पैकी कोणी जुत्ता आसा आसतले रावता आसतले तांकां विचार हांव आनी उलयना तांकां विचार तांचे युनिट्स कितले येतात. आनी आतां मे म्हयन्याक जेन्ना पळय तुका बील येतलें न्ही आतां फर्स्ट बील येतलें पळय डोमेस्टीक लोकांक तूं पळय मार्क माय वर्ड्स देर विल बी ट्रिमेंडस नॉयज. बिलां कशी येतली ती पळय बिकॉज वयल्या स्लॅबाक ताणें रिड्यूस करूं ना. सी डोमेस्टीक आसा ते कमर्शियलाक ते केला ताणी. सो हांव तेच सांगतालो म्हणजे मडगेकार अंडरस्टँड्स द प्रॉब्लेम. मडगेकाराक तें खबर आहा ताका तें करपा नाका पूण ताका ते कितें डिपार्टमेंटाचे लोक किंवा कोण फायनान्साचे लोक जाल्यार पयशे इतले लॉस जातलो हे जातलो अशें कितें कितें सांगता आसतलो ताका हांव परतो मेळून ताका सांगतलो एक्सप्लेन ना. रोल बॅक सी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कशें आसता देर इज ए जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन. हांवें ताणी सांगिल्लें पळय रोल बॅकाचो प्रश्न तो वेन यू गो टू द जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन यू हॅव टू गो विथ अ प्रपोजल. पावर कशी पडटा म्हज्या वेळार पावर पडटाली म्हाका ₹1.10 अशी पावर आसताली ₹1.20 म्हणजे NTPC कडल्यान. सो आय यूज टू चार्ज मोर टू द इंडस्ट्री, आय यूज टू चार्ज मोर टू द कमर्शियल, बट आय यूज टू गिव बेनिफीट टू डोमेस्टीक, सबसिडायज टू द डोमेस्टीक एंड रिकवर फ्रॉम इंडस्ट्री आनी कमर्शियल. अशें दिस इज द नॉर्मल थिंकींग एवरीवेअर अक्रॉस द कंट्री. आतां कितें जाता आतां ताणी कितें केलां ताणी स्लॅबी आतां कमी केला. पयलीं आमच्या वेळार कशें आशिल्लें अबव 500 वॉज द लास्ट डोमेस्टीक स्लॅब, लास्ट डोमेस्टीक 500 वयर म्हणजे तातूंत भितर AC घालतात सगळें आसा. म्हज्या घरान AC आसा, रेफ्रिजरेटर आसा, गिजर आसा, सगळें आसा ते सगळें तातूंत येतालें. आतां ताणी कितें केलां 500 स्लॅब हॅज बीन रिड्यूस टू 400. सो इट बिकम्स ए प्रॉब्लेम. Solution they have to go back to the earlier category 100, 0 to 100, 100 to 300, 300 to 500, 500 above. See, that will give tremendous relief to the middle people. So it should be above 500. Above 500 you charge. Yeah. There is no problem. Because then above 500 म्हणटा तो मागपा येवपा ना. आपल्याक he is capable of paying. ताच्या घरान 4 एअर कंडिशनर आसा, 3 एअर कंडिशनर आसा. He is able to capable of paying. He want demand from it. But still म्हज्या वेळार कशें आशिल्लें लास्ट स्लॅब ऑफ डोमेस्टीक एंड फर्स्ट स्लॅब ऑफ कमर्शियल वी यूज टू कीप एक 30 पैसा 40 पैसा डिफरन्स. म्हणजे म्हाका सांगपाक मेळटालें बाबा दीस इज डोमेस्टीक, कमर्शियल स्टार्ट फ्रॉम दीस.